हांव हेरांक बक्षितांगी हांव रिवेंजीकान घेतांगी वा हेरांच्या आडनाडी उतरां उलयतांगी वा दुसऱ्यांक हांव आड पाय दितां दुसऱ्या विशयीच आमी चिंताव आमची पदकां आमी लिपोवन दवरता आनी हेरांची पदकां आमी दाखयता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, परवा आयतारा आमी एक दिवस संभ्रमता. तो जावन आसा बापायांचो दिवस. आज आमच्या आयच्या शुभ वार्तांत ती जेजू शिकयता आमच्या बापा सर्गेंच्या. एक कुटुंबांत एक भुरगें आसा तर त्या भुरग्यांक आवयचो आनी बापायचो लक्षण येवंकूच जाय. बापाय कशें आसा तशें भुरगें आसता. रुपण्यान न्ही पूण ताच्या गुणांत ताच्या बऱ्या करण्यांनी. आवय कितें करता तें भुरगें तशेंच करता. बापूय कशें करता तेंच भुरगें करता. कित्याक आवय बापूय ती शिकतात. आनी तशें पळयतना हेरां भायले लोक म्हणटात हें भुरगें हाचें, तें दूं ताचें, तें तांगेलें. थोडे फावटी म्हणटात बापूय इतलो बरो आवय इतली बरी भुरगीं कित्याक अशें. भुरगीं वायट वाटेर चलोन गेल्यात ही कित्याक अशें. तशेंच नाना तरांनी आमकां उलोवचें आयकता. समाजांत आमकां दृश्टी पडटा. आयच्या शुभ वार्तांत जेजू म्हणटा आमच्या बापा सर्गेंच्या, म्हजो बाप. कित्याक आमी ताची भुरगीं. केन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, केन्ना देव आमचो बाप जाता, तेन्ना त्या बापाची लक्षणां आमचे थंय आसूंक जाय. त्या बापाची लक्षणां त्या बापाची गूण आमचे थंय आसूंक जाय. आनी ती लक्षणां ती गूण कशें आसात म्हणून जेजून आमकां शिकयला. ताचे जिणे द्वारे ताचो पूत कशें आसा, ताचें दूं कशें आसचें म्हणून जेजून आमकां शिकयला. ताका उदाहरण जावं तो आमकां ह्या संवसारांत ताणें आमकां शिकयला. ताचे प्रमाणे आमी जियोंक जाय. आनी आमी थोडे फावटी सांगूंक जाय 2000 वर्सां पयले पूण तें ह्या पवित्र पुस्तकार बरयलां. आमी कशें जियोंक जाय, आमी कशें जियेल्यार ताची भुरगीं जाता, तो आमचो बापूय जाता म्हूण आमकां तो शिकयता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी साबार फावटी चुकोन गेल्या. आमकां वेंचीक पुताची होपार घालता. पूत बापयता आनी चुकोन गेलो जाल्यार सगळें संकटे तो खाणगोवन तो गेलो धांवल्यार बापूय भायर ताका राखून सासलो. कित्याक तो म्हजो पूत. आनी केन्ना ताचे पुरा खाली जाल्या उपरांत तो पूत पाटी येताना बापूय ताका धांवून वचून पोटलून धरता आनी कीस दिता. आनी बऱ्यांतले बरें उस्तूर आनी बरी मुदी ताका न्हेसयता. कित्याक तो म्हजो पूत पाटी आयला. आमी तशेंच केन्ना आमी सुकेंत पडटा, केन्ना आमी देवातान पयस वेता, देव आमकां राखून आसता. कित्याक आमी ताची भुरगीं आनी तो म्हजो बाप. त्या खातीर तो आमकां राखून आसता. देखून मातेवाचे शुभ वार्ता अध्याय 5 वाक्य 48 48 अशें म्हणटा जसो सर्गेचो बाप सर्व बरो तशेंच तुमी जावंक जाय. सर्गेचो बाप सर्व बरो तशेंच तुमी जावंक जाय. आमी बरें केल्यार मात्र देव आमकां पोटलून धरता. देवा आमकां देवाची वाट हेरांक दाखोवंक साध्य जाता. केन्ना आमी वायट जियेता तेन्ना आमकां हिच देवाची वाट म्हूण सांगूंक आमच्यान साध्य ना. देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 1 म्हणटा तुमी देवाक चड मोगाची, कित्याक ताचे सारके तुमी प्रयत्न करूंक जाय. तुमी देवाची सर मोगाची, आमी देवाची सर मोगाची, कित्याक आमी ताचे बरी प्रयत्न करूंक जाय. केन्ना आमी प्रयत्न करता तेन्ना आमी देवाची चड मोगाची आनी मोगाची जावनूच मुखार वेता. केन्ना आमी वायट करता तेन्ना आमकां देव राखून आसता. केन्ना म्हजो पूत वा म्हजें दूं केन्ना पाटी येता म्हणून राखून आसता. देखून मोगाच्या भावानो आमी भयणीनो, रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 1 14 जाका देवाचो आत्मो
सोलोवंक व्हरता ती देवाची भुरगीं आमकां दिसान दीस कोण वाट दाखयता ते जावन आसा पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो आमकां दिसान दीस वाट दाखयता. पूण आमी आमची कुरडे जाल्या कित्याक आमी दोळे धांपून आमी सोलता थोडे फावटी आमच्या आत्म्याक आमी आयकना, आमच्या आत्मसाक्षीक आमी आयकना देखून आमी दुसऱ्या वाटेंतल्यान सोलोवंक प्रयत्न करता. अशें आमी आड पडटा. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजून आमकां वाट दाखयल्या त्या वाटेंतल्यान सोलोवन गेल्यार बाप आमचो मोग करता. कित्याक आमी ताची मोगाची तशें सोलोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय म्हूण आयच्या मातेवाच्या शुभार्थान आमकां उल्लेख केला. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आमचे वयस नदर मारया. हांव कशें जियेता, हांव हेरांक बक्षितां गी, हांव रिवेंज काण घेता गी, वा हेरांच्या आडनाडी उतरां उलयतां गी, वा दुसऱ्यांक हांव आड पांय दितां गी म्हण आमचे वयरस आमी नादार करया. केन्ना आमी आमचे वयरस आमी नादार करता तेन्ना आमी कोण म्हूण आमकां समजता आनी आमी कशें बदलवण जाय जें म्हूण आमकां समजता. आमच्या जिणेंत आमी कितें जालां आमी दुसऱ्या जिणेचे दुसऱ्या विशयांतच आमी चिंतता. केन्ना आमी तशें चिंतता आमकां तेन्ना बदलवण जावंक जायना. आमची पदकां आमी लिपोवन दवरता आनी हेरांची पदकां आमी दाखयता तेन्ना आमकां बदलवण जावंक जायना. केन्ना आमी आमची पदकां आमचे वयरच आमी लिपोवन दवरता तेन्ना हांव कोण म्हूण आमकां समजून येना. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या मिसा वेळार आमी आमचे वयरच नादार करया. हांव कशें जियेतां, हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता गी, हांव खरो पूत गी वा धू गी म्हूण आमी ह्या मिसा वेळार आमच्या वयरच आमी नादर मारया आनी एक घडी आमी चिंतून रावया.